आमचे आमदार रमेश तवडकरान गेले ते 4.5-5 वर्सां भरपूर काम केल्लें आसा. अशा वेळाचेर काही अफवा निर्माण जाल्यो की जी भारतीय जनता पार्टीचे अफवेचेर ते थोडेशे आमकां उल्लेख करपा खातीर हांव हांगासर करता. जितले भारतीय जनता पार्टीन आमकां कार्यक्रम दिले ते आमी सक्सेस करून दाखयले आहात. अशा वेळाचेर जितले आमचे काणकोणचे सगळे सही पंचायती म्युनिसिपालिटी आनीक सगळे कार्यकर्त्यांनी आनीक आमचे काणकोणचो आमदार रमेश तवडकर मिनिस्टर हेणे तेजे फुडाकार घेवन जितलो आमी ताकदीन काम केलें त्या वेळाचेर लोकसभा इलेक्शनाक आमकां जवळ जवळ 5,996 मतां ही आमकां पडली. काही विरोधक म्हणटाले की आमकां त्या वेळाचेर आमी मायनस जाले, पूण 5,996 मतां ही आमी त्या वेळाचेर आमची कॅन्डिडेट दिली आनी बऱ्यापैकी आमी ताका निवडून हाडलो. असे कितलेशे कार्यक्रम पार्टीन दिल्ले आमी सक्सेस केल्ले आसात. अशा वेळाचेर काही हेजेर अशी अफवा निर्माण जावप ती आमकां तरी योग्य दिसना. आमचे कार्यकर्त्यांचे खालचे कार्यकर्त्यांना आमी विचारतात की बाबा यश कित्याक, ताका लागून ही प्रेस कित्याक कारण आमचे खूब मुखार दवरपाक पडले जेणे करून सगळ्याक ही म्हायती मेळपाक जाय. जे आमी परत उन्नती मेळावा आमी काणकोणाक दवरलो तर तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता सर तो तुमी ते प्रोग्राम तुम्ही आशिल्ले जवळ जवळ 7 ते 8 हजार लोकांची उपस्थिती आमी केली. ही जे कार्यक्रम आमकां पार्टीन दिले जे कार्यक्रम आमकां पार्टीन दिले ते आमी सक्सेसफूल करून दाखयले आसा. काणकोणचे जे 56 बूथ जे आसा 56 बुथांचेर आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान आमी दीस रात काम करून हे सक्सेसफूल केल्ले आसा. आनीक अशा वेळाचेर आमी खंयच लोकां समजा आमची आतां नव्यान सुरू जाली ती आरोग्य येवजण जी आसा स्कीम जी आसा ती आमी लोकां मेरेन पावयली. दुसरी आमी लाडली लक्ष्मी सरकाराच्यो जितल्यो येवजणी ज्यो आसा त्यो आमी लोकां मेरेन पावोवपाक आमी सक्सेसफूल ठरले. गोंयचो जो मंत्री खेळ आनी आदिवासी कल्याण मंत्री आसा तो सक्षम आसा. अशा वेळाचेर जे रुमर्स स्प्रेड जे जाता त्या रुमर्स स्प्रेड जावपाचो फाटलो आमकां उद्देश कळना. कारण आमचो आमदार आमचो मंत्री इतलो कॅपेबल आसून हे रुमर्स स्प्रेड कशे जाता. आमकां पत्रकार भाऊ विचारता हे तुमकां कशें दिसता. आमी खूब जाण पत्रकार भावांक त्या संबंधान सांगिल्लें की हे सगळे रुमर्स आसा. आमचो मिनिस्टर आमचो आमदार कॅपेबल आसल्यान आमकां तिकीट मागपाची गरज पडना आनी भारतीय जनता पार्टी कडेन जो कोण कार्यकर्ता क्रियाशील उरता ताका तिकीट मागपाची गरज पडना. ती तिकीट जो कोण काम बऱ्यापैकी करता आनी ताकाच ती तिकीट मेळटा.